Sutka chapter 36. Bezalel, Oholiab आनी सगळे मनीस जांकां सर्वेस्परान बोल हिकमत आनी शिकवण दिलोली आसा ते पवित्र स्थानान कोचो आसा तो सगलो वावर सर्वेस्परान फरमायला त्याच प्रमाणे कोत्तलेत. उपरांत मोइसेसान बेजालेलाक, ओहोलियाबाक आनी वावराक इकमत तांकोत आसलोल्या सगळ्या एरां हुशार आनी उदार काळजाच्या मेस्तांक आपोवन व्हेले आनी वावर सुरू करूंक तांकां सांगलें. इस्रायल पोरजेन पवित्र स्थानाच्या बांदकामाचो वावर फुडें व्हरूंक आपली देंगी कशी भेटयलोलें तितलेंय सामोण तांच्या हातांत मोइसेसान घालें. पूण इस्रायल पोरजां दर सकाळीं आनिकूय हाडून मोइसेसा कडेन दितोच रावली. तेन्ना ते हुशार हिकमतीचे मेस्त आपलो वावर थांबोवन मोइसेसाशी गेले आनी ताका सांगलें, सर्वेस्परान फरमायलोल्या वावरा खातीर गरज देंवोन अदीक सामोण पोरजां हाडटोच आसा. ह्या प्रमाणे मोइसेसान आज्ञा दिली आनी आख्ख्या तोंबूंत ही खबर परगट जाली. खंयच्याच दादल्यान व बायलेन पवित्र स्थानाच्या वावरा खातीर कसलीच भेट कशी हाडची न्हय. हे तरेन लोकान सामोण हाडपाचें बंद केलें. सगलो वावर संपूंक आसलें तेंच सामोण त्या वावराक गरजेचें तेंवोन चड आसलें. तांचे मदें चड हुशार आसले त्या कलाकारांनी सर्वेस्पराच्या तोंबूचो वावर आपल्या हातांत घेतलो. बारीक सोन्नी लुगटाच्या 10 चादरांचेर तांणी निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या ल्हंव सुतान व्हडल्या पाकोट्यांचे प्राणी विणले. एक चादर 14 वार लांब आनी 2 वार रुंद आसलें. सगळीं चादरां एकाच जोखाचीं आसलीं. तांणी 5 चादरां जोडून एकूच केलें आनी दुसरीं 5 तेच परी. ह्या दोनूय दोडांचे भायले देगेक 50-50 एकामेकाक समोर जातात ते परी निळ्या लुगटाचीं काजां केलीं. 50 भांगाराचे गांज आंकडे करून दोनूय जोडां जोडलीं. हे परी बिराट तोंबू आख्खो एकेच बांदावलीचो जातलो. त्या उपरांत तोंबूचे भायले वाटेन घालूंक बोकडेच्या केंसांचीं 11 चादरां घेतलीं. सगळीं 15-15 वारांचे लांबायेचीं आनी 2-2 वारांचे रुंदायेचीं. तांतलीं 5 जोडून एकूच केलीं आनी उरलोल्या 6 एक. भायले देगेक एका दोडाक 50 काजां केलीं आनी दुसऱ्याकूय समोर जातात ते परी 50 काजां. पितूलचे 50 गांज आंकडे लावून तीं दोनूय एकामेकाक जोडलीं. तरी ताचे भायल्यान घालूंक एक मेंढऱ्याच्या तांबड्या रंगाचें आनी दुसरें बोकड्याच्या नाजूक चामड्याचें अशीं 2 कापां केलीं. बाबूलच्या लांकडाच्यो उब्यो फासक्यो केल्यो. एक 10 हात उंच आनी 1.5 हात रुंद. दर फासकेक दर कोचोर गांज घालून हे परी त्यो एकामेकाक जोडूंक जाताल्यो. दोखिणीच्या ओद्दान 20 फासक्यो आनी तांकां सगल्यांक 40 रुपयाचीं पेडां. फासकेक 2-2 तांचे सांदे घोट धरच्याक उत्तरीचे वाटेन 20 फासक्यो आनी हांकांय तेच परी रुपयाचीं 40 पेडां. तोंबूचे फाटले वाटेन व अस्तोमतेचे वाटेन 6 फासक्यो आनी दोनूय कोनशांक आनीक 2. ह्यो दोनूय कोनशांच्यो सकयल थावन वयर पर्यान एकामेकाक जोडलोल्यो.
म्हणटोच ह्या अर्दान 8 फास्क्यो सोळ्या रुपयाच्या पेडांचेर थारोवन आसल्यो. 2 पेडां दर एके फास्की पोंदाक बाबूलच्या लांकडाच्यो 15 आडव्यो खांब्यो केल्यो. 5 दोनूय वाटांनी घालूंक आनी 5 अस्तंते वो पाटले वाटेन घालूंक. मदली खांब शेकानशेक एका पोंताक थावन दुसऱ्या पोंताक घट केली. सगळ्या फास्क्यांक भांगर काडलें. तशेंच खांब्यांक आनी ह्यो घट धरच्याक तांकां भांगराच्यो मुदयो लायल्यो. तांणी बारीक सोन्नी लुगटाच्यो एक पड्डो केलो आनी ताचेर निल्या, जांबल्या आनी तांबड्या ल्हंव सुतान व्हडल्या पाकोट्यांचे प्राणी विणले. हो पड्डो घट धरूंक बाबूलच्या लांकडाचे 4 खांबे केले. तांकां भांगर काडलें आनी पड्ड्याक भांगराचे गांज आंकडे लायले आनी ह्या खांब्यांक 4 रुपयाचीं पेडां केलीं. तोंबूच्या दाराक सोन्नी लुगटाचो एक पड्डो केलो आनी निल्या, जांबल्या आनी तांबड्या ल्हंव सुतान तो नेटवयलो. ह्या पड्ड्याक 5 खांबे केले. तांकां भांगर काडलें, गांज आंकडे लायले, तांच्या दांड्यांक भांगर काडलें आनी खांब्यांक पितूलचीं 5 पेडां केलीं. देवाचें उतर हें